नमस्कार. दनपारच्या खबरात ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार खबरो विस्तारान. रिपब्लिकन पक्षाचो उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प युनायटेड स्टेट ऑफ अमेरिकेचो 47वो राष्ट्रपती म्हणून वेचून आयलो. ट्रम्पाक 267 मतां पडली. 51% वोट शेअर आसा. ताच्या विरोधात वेचणूक लढयल्ल्या डेमोक्रेटिक पक्षाच्या कमला हॅरिसाक 224 मतां मेळ्ळी. स्विंग राज्यांनी मोठ्या प्रमाणात ट्रम्पाक मतदान जाल्ल्यान ट्रम्प जैतिवंत. प्रधानमंत्री मोदीन ट्रम्पाक परबी दिली. आपल्या पुताचो खून करपाच्या आरोपात अटकेत आशिल्ल्या सूचना सेठा आड पणजे चिल्ड्रन्स कोर्टान आरोप निश्चित केल्या. पुताचो खून आणि त्या प्रकरणातले पुरावे नष्ट करपाचो यत्न केल्ल्याचो आरोपूय न्यायालयान सेठाचेर घाला. Panaji Children's Court has framed charges against accused Suchna Seth for murdering her 4-year-old son in a hotel at Kandolim in January this year. The charges have been also framed for destruction of evidence. But after framing of the charge, as per legal procedure, when the court asked about those charges to Suchna Seth pleaded not guilty, and now trial will begin in this matter. The court has now fixed date of 7th November for trial in this matter. Mukesh Kumar for Prudent. विश्व कोंकणी समारोहात उद्योगपती फोमेंतो ग्रुपाचे चेअरमॅन अवधूत बाब तिमलोचो भोवमान. कोंकणी भाशे चळवळीत ताणें मोलाचें योगदान दिल्ल्यान मंगळुरूत विश्व कोंकणी केंद्रान तांचो भोवमान जालो. वांगडा कोंकणी खातीर वावुरपी हेर मानेस्तांचोय भोवमान जालो. न्हावेले रस्त्यार गाडयेन मोखिल्ल्यान 3 गोरवांक मरण. गाडयेन वचपी एकलो जखमी. ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात म्हूण म्हायती. रातच्या वेळार गोरवां रस्त्यार बसतात. रस्त्यार रायटी नाशिल्ल्यान खंय रस्त्यार बशिल्ली गोरवां दिश्टी पडनात. गोरवाकारांनी आपली गोरवां रस्त्यार सोडचे परस घरा पोसची म्हूण थळाव्यांची मागणी. नावेली बायपासाचे एक आतां गोरवां माय पाय कोण ना तांकां बांदून दवरपा जायना काय. हिंगा मोठे एक्सिडंट जाता. कित्याक लागून जाताय? हेंका मोठे लायट ना हिंगा. आनी हे एक्सिडंट जाल्यार हे येताय ते गोरवां मेले म्हणटाय. गोरवां माताय म्हणल्यार हे मोतायली बसताय. मरता ते बसता तुमकां. तांकां कोण आहा तांकां घेवन वचताय. तांकां माय पाय आहा कोणूय आसतलो तांकां ओनर आसतलो. हे म्हणटा एक्सिडंट जालो तो आतां पडलो भुरगो पडलो. तांकां आतां आमी हॉस्पिटलांत घेवन गेलो. सारको सिरियस आहा तो. ओनर आहा ते पळय आतां रस्त्यार तुमी पळय जनावरां सोडटाय. तांकां फकत यूज करपाक दवरलाय. तुमी यूज करपाक फकत रस्त्यार तुमी सोडले. ती जनावरां दिसभर चोत्ताय. हिंगा थिंगा चोन येताय. कितें खाताय पिताय येताय घरा कडेन येताय. मागीर तांकां दूद काडटाय. तुमी जोड काडटाय तेंगेली. तेगे इनकम कित्याक तुमी खाताय. पण तांकां कितें इनकम आहा तुमकां? इनकम तुमी खाताय न्ही. आमी कितें म्हणटाय तांकां रस्त्यार सोडनाकाय. तेगे टायम मेला तांकां घराक सोदून हाडाय. टायम जालो तांकां सोदून हाडाय. तुमी गोट्यान तुमी बांदाय. बरें करून तांकां बांदाय. लोकांक रातीको सेफ्टी दवराय. लोकांक पोत्तन हाडाय. तांकां रस्त्यार पोत्तन हाडाय. तुमी हिंगा हाडून तुमी घराक तुमी बरें करून सेफ्टी तुमी बांदाय. आतां एकलो आतां जस्ट हिंग मान गेला एकलो जस्ट विचार नासला ताका. कितले जाणां मान गेले ताका. कितें हायत जालो मान गेले मागीर येताय. आनी हिंगा लायटीचो एक प्रॉब्लम थंय. लायटी इतलो व्हडलो प्रॉब्लम जालो आहा हिंगा. श्रीधर सतरकराक आत्महत्येक प्रवृत्त केलो म्हूण जॉब स्कॅमाची सूत्रधार पुजा आड म्हाड्डोळ पुलिशेंत FIR. ते वटेन सावड्ड्याच्या एकल्याक 10 लाखाची जॉबाची तोपी घाली म्हूण दिपश्रीचो साथीदार सागर नायकाक दुसरे फावट अटक. मंत्री गोविंद म्हणटा घेताल्यांकूच न्ही दिताल्यांचेरूय एक्शन जाय. आप म्हणटा जॉब विकपी सरकार जबाबदार. मजगती शिवा मोरे आणि सरिता केरकारा आड ओल्ड गोवात पुलिशेंत केस. तांणी अटकपूर्व जामिनाक अर्ज केला. जॉब स्कॅमा लागून जी दिपश्री सावंत हिका फोंडे पुलिसांनी अरेस्ट केल्ली. जवळ ती लिपोन आशिल्ली आनी तिका लुकआउट नोटीस काडटकूर 28 तारखेक जेन्ना लुकआउट नोटीस काडटकूर ती 6 दिसांनी फोंडे पुलिसांच्या हातीक लागली. आनी इंटरोगेशना टायमार आतां अशी कळ्ळां की जवळ जवळ तिच्या नांवार 5 गाडयो मेळ्ळ्या. तातूंत 3 4 व्हिलर आनी 2 2 व्हिलरी आसा. 4 व्हिलर भितर एक क्रेटा, एक स्विफ्ट आनी एक इवॉन गाडी. जाल्यार 2 2 व्हिलरी भितर एक वेस्पा, एक 2 व्हिलर आहा ज्युपिटर. अश्यो 5 गाडयो मेळ्ळ्यात. त्याच प्रमाणे फुडले जे बँकेचे तिजे एसेट्स आहा हे चेक करपा लागून अशी म्हायती मेळ्ळी की IFU हांकां पुलिसांनी लेटर केल्लें आसा जेणे करून तिजे खंय खंय अकावंट आसा आनी अकावंटांत कितलो बॅलन्स आहा हे सगळे चेक करून तांकां रितसर तांकां म्हायती मेळटली.
आनी त्याच प्रमाणे तिका जी दीपश्री सावंत आहा तिका काल रिमांडाक व्हरून 2 दीस तिका पुलीस कस्टडी दिल्या. आतां पर्यंतची ही डिटेल आमकां हातीक लागलेली आसा. पुणेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. काणकोणा पुलिसांनी सांखळेच्या रामेश्वर मांद्रेकार म्हणटा ताका कॅश फॉर जॉबाच्या केशीत अटक केल्या. जॉब स्कॅमात काणकोणा पुलिसांनी काल दोगां आड FIR केल्ली. ताचे उपरांत आज रामेश्वराक अटक केल्या. 2021 काणकोणचे कृष्णा नायक हेणे काणकोण पुलिसांक एक कागाळ केल्ली की सरकारी नोकरी दिता म्हणून तेचे कडल्यान 5 लाख घेतलेले रामेश्वर मांद्रेकर ह्या मनशान. त्या नंतर काणकोण पुलीस जी घरा कडेन जे आसा सांखळी 3दां वचून येयले पूण तो काणकोण पुलिसाच्या हाती लागना आशिल्लो. आतां जेन्ना CMन स्टेटमेंट काडला की सरकारी नोकरी जी अशी कोण दिता स्कॅम करता तेंचेर कडक कारवाय जावची म्हणून काणकोण पुलिसांनी एक कडक कारवाय करून ताका वचून थंयच्यान धरून हाडलेलो आहा. आनी काणकोण पुलिसांनी काल राती एका मांद्रेकाराक राती अरेस्ट केल्लो आसा. तशेंच आनी सोर्सां कडल्यान अशें कळून येता की हे पयशे दिवपा भितर लोकल एक मनीस इनवॉल्व आसा. हेजी चवकशी काणकोण पुलीस करता आनी एका ताब्यात घेवपाची शक्यताय आसा. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर. कामार खाजन पेड्यान बेकायदेशीर शेतान माती घालून पुरयली म्हूण थळाव्यांची म्हापशा पालिकेक कागाळ. घरां आनी हेर वेवसायीक बांदकामा खातीर शेतां पेड्यार जावपाक लागल्यात म्हूण थळावे मिडिया मुखार. पालिकेन सुवातेर वचून पळोवणी केली. बेकायदेशीर बांदकामांचेर एक्शन घेवची म्हूण थळाव्यांची मागणी. थळाव्या नगरसेवकाच्या भावाचेर दुबाव. आयज सेकंड आयज आमचे ते शेतां बसत ते इलिगल लँड फिलिंग चालू आहा. चालू शेतां भरून आयज हिंगा आयज सगळे इलिगली घरां बांदलेलीं आहा. बिजनस चालू केल्ले आहा ते बसत म्युन्सिपालिटीन आयज सेकंड टायम आयज इन्स्पेक्शन धरला. ऑलरेडी नोटिसी काडल्या तांकां. विलेज कावन्सिलराचो भाव तारक आरोलकर म्हणून तेजें ऑलरेडी हिंगा शेतान व्हडलें तेणें आतां बांदलां आनी दुसऱ्याची प्रॉपर्टी ती येयल्यान टायल्स काडून ते आमी कंप्लेन केले हें केलें ताका लागून ताणें तें काडलें आनी मागीर ताणें तें वॉशिंग मिशिनाचें घातलें. वॉशिंग मिशिनान तेज्या घरा कडेन सान ताणें लायट घेतली. ती लायट बसून आमी बंद करून उडयली हांवें. म्हाका एक शेत हांगसर रावचे सायडीक तेका तो आमकां सगळ्यांक त्रास करता. सगळ्यांचे प्रॉपर्टी घेवन आपूण सगळें बिजनेस स्टार्ट केला. सो म्हाका जाय इतलें की तेणी आमचे गव्हर्मेंट जावं आमचे म्युन्सिपालिटीन एक्शन घेवची जातली बेगीन. कित्याक आमचे सगळ्यांचे जागे तेणी हडप केल्ले आहा. कोणी येवन फील करून ही पिड्यार करून सोडल्या सगळीं. रस्त्या देगेक हात इतल्यांनी कितें केलां माती घालून भरल्या ती दुसऱ्याची शेतां भरल्या. म्हाजेंय शेत भरलां रावजीन म्हणटा तेणें. म्हाज्याय शेतान एनक्रोच जाला. आयज आमकां शेत करूंक मेळना ना भाजी रोवंक मेळना कांय ना. इल्ली वावुल्ली करून आमची शेतां सोडल्यान सगळीं. लायट मोटर व्हेइकलाचे लायसन्स आसपी ड्रायव्हर आता 60 टन वजना मेरेनचो ट्रान्सपोर्ट व्हेइकल चलोवपाक शकतात. सर्वोच्च न्यायालयान बुधवारा जाहीर केला. बुधवारा ह्या विशीं सुनावणी जाली. देशातल्या वाडट्या रस्ते अपघातांक लायट मोटर व्हेइकल लायसन्स धारक जपसालदार आशिल्ल्याचे सिद्ध करपी कसलोच डाटा ना अशें सर्वोच्च न्यायालयान म्हणला. बेकायदेशीर घरांक आता लायट उदकाचें कनेक्शन ना. मुख्यमंत्री दिवचले वेस्ट मॅनेजमेंट बसके वेळार उलयला. आता उक्त्यार कोयर उडोवपी लोकांक फायन मारपाक सरकार पंचायत राज आनी म्युनिसिपल कायद्यात दुरुस्तीचो विचार करता. वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर दुर्लक्ष करपी पंचायती पालिकांकूय जबाबदार धरतले. हायकोर्टात ऑर्डर दिल्या की ह्यान फुडें आनी कोणाक अशा पद्दतीचे जे आहा पळय न्ही ही कनेक्शनां दिवची न्ही. आमी न्ही हायकोर्टानूच ऑर्डर दिली. एक बरें जालें कित्याक इल्लिगल घरांक आनी कनेक्शनां मेळची ना. तिजे म्हणजे बाकीची सगळीं तेंमच्या घेवन ना मेळची ना. बंद हायकोर्टान बंद केलें. हायकोर्टान ऑलरेडी सर्क्युलर काडली गव्हर्मेंटान. इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर कनेक्शन हे हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे दिवपाचें बॅन जालां. गार्बेज कलेक्शन आनी नितळसाण दवरूंक अपेशी थारले जाल्यार खंय पंचायत आनी पालिकांक फायन मारतले. तशेंच उक्त्यार कोयर उडोवपी लोकांक फायन घालपा खातीर गोंय पंचायती राज एक्ट आनी म्युनिसिपॅलिटी एक्टांत दुरुस्ती करपा विशीं सरकाराचो विचार चल्ला. स्वच्छ गोंय सुंदर गोंय फक्त उलयलें म्हणून जावचें ना. प्रॅक्टिकली लोकप्रतिनिधींनी आनी त्याच बरोबर गव्हर्मेंट स्टाफ जे ग्रामपंचायत लेवलाचेर काम करता ह्या सगळ्यांनी काम करपाची गरज आसा. ऑलरेडी ते सगळ्या हेजेर वर्किंग सुरवात केला. इन्क्लुडींग ज्यो गाडयो हाडून उडयता परत ब्लॅक स्पॉट परत जे कोण गार्बेज कलेक्शन दिना म्हणजे वेळ पडलो जाल्यार पंचायत एक्ट आनी DMA एक्ट हितून अमेंडमेंट करपाची जी तयारी आहा पळय न्ही
ही सरकारा कडल्यान दवरल्या तें आमकां जर नितळ आनी सुंदर उरतलें आसता जाल्यार हें सगळें करपाक जाय. लोकांनी एडिशनली थोडे एक 10-20 रुपया गार्बेजी खातीर चड दिवचे पडले जाल्यार म्हाका दिसता खंयसूर फाटीं फुडें येवपाक जायना, ताका दिवपाक जाय. खरें सरकारान गार्बेजी खातीर आनी हेच्या खातीर पयशे खंयच कमी दवरूंक ना, पण एक्चुअली पयशे मोडपाक जाय. तश्यो पंचायती आनी म्युनिसिपालिटी ते पयशे स्पेंडूच करिना, म्हणून थोडीशी परिस्थिती आहा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. म्हापशा कुचेले सरकारी जमनीर अतिक्रमण केल्ल्या 140 मायज फामिलींक घरां बेगोबेग खाली करपाची उपजिल्लोधिकाऱ्याची नोटीस. सद्याक 104 जाणांक नोटीशी. घरां बेकायदेशीर. खंयच्याय खिणाक बुलडोजर एक्शन. हे आदी 2023 म्हापसा कोमनीदादीच्या कागाळी उपरांत 4 घरां मोडिल्ली. इतल्या मजगती तेन्नाचो उत्तर झोन कोमनीदाद प्रशासक दीपक वांयगणकाराक विजिलन्स डिपार्टमेंटान सस्पेंड केलो. खडपावाडा कुचेले हांगासरची गव्हर्मेंट जमनीर जी इलिगल जी घरां कन्स्ट्रक्शन्स केल्ली ती कितकीशींच आहात. त्या घरांक आयज म्हापशेचे डेप्युटी कलेक्टर कबीर शिरगांवकर हाणें एक नोटीस सर्व केल्ली आसा, डिमोलिशन नोटीस. आनी त्या नोटीसीचेर हें केल्लें आसा की जितल्या बीन घरां आहा जी खाली करात आनी ही घरां केन्नाय डिमोलीश जावं शकता अशें त्या हेजेर आसा, नोटीसीचेर आसा. आनी ह्या हेजेर आमकां आनी कितें इन्फॉर्मेशन मेळटा आमी समजाक तुमच्या कडेन पावयतले. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार. बिरसा मुंडाच्या जयंतीक सरकारान 15 नोव्हेंबराक भौशीक सुटी जाहीर करची. उटाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीप मागता. संघटनेक 20 वर्सां पुराय जाता. ते निमतान 10 नोव्हेंबराक फार्मागुडयेर जाहीर मेळावो. अनुसावन आदिवासी भोवमान पुरस्कारूय दितले. मंत्री गोविंदाची घोशणा. मेळाव्याक खंय राजकीय आरक्षणा विशीं चर्चा जावं येता. 15 नोव्हेंबर हो सुद्दां जो जन्मदीस आमचो एक महान देशाचे लिडर, ते केवळ ट्रायबल जर जाले तर ब्रिटिशां विरुद्ध झुंज करपी पयले आनी वयाच्या 22व्या वर्सा जेंचे बलिदान जाल्लें आसा अशे बिरसा मुंडा, ह्या बिरसा मुंडाची सुद्दां गोवा सरकारान एक सुटी जाहीर करची. त्या दिसाक जशी झारखंड आसा, ओरिसा आसा, ट्रायबल डॉमिनेटेड आसा, ह्या लोकां भितर सुटी जाहीर करतात. बिरसा मुंडा हे महान क्रांतिकारी एक लिडर जावन गेले, म्हणून गोवा सुद्दां जावची अशी उठाची मागणी आसा. म्हाका खात्री आसा माननीय गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजेर जरूर विचार करतले. वनुच्यान आमी एक आदिवासी बहुमान म्हणून पुरस्कार आमी जाहीर करतले. तेजें नांव आनी तो कोण जो आसतलो तो त्या दिसा ठरतलो. पूण पयले वयले ह्या आदिवासी समाजाक तो आदिवासी समाजांतल्यान नासतलो तेवूय हांव तुमकां जाहीर करतां. तो आदिवासी समाजाचो मित्र आसतलो, हितचिंतक आसतलो, जाणीन ह्या आदिवासी समाजाक आधार दिल्लो आसात, सपोर्ट केल्लो आसात, मार्गदर्शन केल्लें आसात, अशा एका योग्य मनशाचो बहुमान आमी त्या दिसा करतले. आनी हो पयलो बहुमान आज आदिवासी बहुमान म्हणून आमी ताका नांव दिल्लें आसात. जाल्यार ह्या मेळाव्यांत आरक्षणा विशीं लेगीत चर्चा जावं येता अशी शक्यताय मंत्री गोविंद गावडेन उक्तायल्या. डेफिनेटली ह्या संदर्भात म्हाका दिसता आमी प्रत्येक पावला आमी पणजी ती दिल्ली पर्यंत मजल मारिल्ली आसा आनी शेगीत वरमे केल्ले आसात. जर काही गोष्टी जायना तो नंतरचो प्रश्न आसा, ताका आत्ताच उत्तर दिवन कांय फायदो जावपा ना. डेफिनेटली 10 तारखेक सुद्दां हेज्यो काही गोष्टी थोडीशी चर्चा जातली अशें म्हाका दिसता. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. गोंयच्या शिमेत बेकायदेशीर नुस्तें मारपी मालपेच्या बोटींचेर एक सारकी एक्शन. पुलिसांची बोट नासल्यार भाड्याची बोट घेवन कारवाय. थळाव्या नुस्तेकारांचोय कारवायेक तेंको मेळटला म्हूण नुस्तेकार मंत्री सांगता. नुस्तेमारी खातें आनी मंत्र्याचे मालपेच्या नुस्तेकारांकडे खंय फिक्सिंग. काँग्रेसीचो आरोप. कितें खरेंच जितलो माल जप्त केला तितलो ते लायक एज पर द लॉ जो कॅच आसा ताचो 5 टायम्स इज द फायन. त्या शिवाय तो इलिगली ट्रेसपास जाला गोंयच्या टेरिटरी भितर, उदका भितर इन गोवा ज्युरिडिक्शन. ताचे कितें त्या मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आपूण 10 लाख रुपया लायतलो म्हणून. ते खंय आहा सांगचें मरे मुख्यमंत्र्यान की ताका 10 लाख रुपया लाय म्हणून दोनी बोटी. तर जाता कितें ते 25 लाखाचे 30 लाखाचे नुस्तें धरता, तातूंतले 2-3 लाख दाखयता, 1 लाख रुपया फायन भरता आनी 25 लाखाचे नुस्तें घेता आनी व्हरता.
हे सगळे हे फूल रॅकेट. दिस इज अ फिक्सिंग ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंट इन्क्लुडिंग द मंत्री. म्हाका दिसता हे खंय तरी उघड जावपाक जाय. नुस्तेमार मंत्री निळकंठ हळर्णकार म्हणटा गोंयच्या हद्दीत बेकायदेशीर नुस्तें मारपी मालपेच्या बोटींचेर खर कारवाई जाता. अमित पाटकरा जो काल ताका ते बोट पळोवपाक तो जेट्टीर वयता आसतना थंय सेक्युरिटी ताका आडायलें आनी डिपार्टमेंट जे ते उलयता ते आमी एक्शन घेवपाक ऑलरेडी स्टार्ट केल्लें. आनी जेन्ना पयलीं 2 कारवारच्यो 2 बोटी मालपेच्यो कर्नाटकाक धरलेल्यो तेन्ना हांवूय गेलो इन्स्पेक्शन. तशें कोण बोटी येयल्यो जाल्यारूय भाड्याच्यो घेवन सुद्दां वचपाची गरज आहा. आनी तेज्या बरोबरूच एक ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे आहा हेंच्यांनी आपलें विलिंगनस दाखयल्लें की आमी तुमकां सपोर्ट करता आनी आमच्यो बोटी जाय जाल्यार वापरूं येता म्हणून. एक्शन न्ही एक्शन कायद्या प्रमाणे आहा. तेजे नुस्तें जें गावलां तेजेर कारवाई जातलें. ऑप्शन जातलें. तें ऑप्शन जाल्या उपरांत 5 पटीन तेजी फायन बसतली आनी मागीर कायदेशीर कितें कागदपत्र करून तांकां सोडटले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. भौशीक हिताच्या नांवान सरकार आपल्याक जाय ती प्रॉपर्टी पुराय संपादीत ताब्यात वा जप्त करूंक शकना. सरन्यायाधीश चंद्रचूडाच्या फुडारपणात 9 जाणांच्या खंडपीठान 7-8-2 अशा भोवमतान निवाडो दिलो. संविधानाचे कलम 39B प्रमाण खाजगी मालमत्तेक सामुदायिक मालमत्ता म्हणूंक शकना. सरकाराचो अधिकारूय अनिर्बंध ना. गिरेस्त राज्यांचे वळेरेंत गोंय दुसऱ्या नंबरार. गोंयचो पर कॅपिटा इन्कम फाटल्या 5 दशकात राष्ट्रीय सरासरीचे 3 वाडला. 1970 राष्ट्रीय तुळेंत 144% आशिल्लो गोंयचो पर कॅपिटा इन्कम 290% पावलो. प्रधानमंत्र्याचे आर्थीक सल्लागार समितीन हो रिपोर्ट दिला. सिक्कीम पहिल्या नंबरार 319%, दिल्ली तिसऱ्या नंबरार. मजगती GDP देंवलो. प्रधानमंत्री आर्थीक सल्लागार समितीन पर कॅपिटा इन्कमाचो डाटा जाहीर केलो. गिरेस्त राज्याच्या वळेरेंत गोंय दुसऱ्या नंबरार. मेळटा ते म्हायती प्रमाण गोंयचो पर कॅपिटा इन्कम 3 वाडलो. 1970-71 गोंयचो पर कॅपिटा इन्कम 144% आशिल्लो. 2023-24 290% जाला. राज्यांच्या वळेरेंत सिक्कीम सगळ्यांत वयर. 1990-91 सिक्कीमाचो पर कॅपिटा इन्कम 93% आशिल्लो. आज 23-24 319% जाला. ही दोनूय राज्यां भारताच्या वळेरेंतली सगळ्यांत गिरेस्त राज्यां. मजगती गोंयचो GDP रेट देंवला. 0.5% वेल्यान 0.3% पावलो. गोंय 23 नंबराचेर आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.